थोड्यो गजाली आशिल्ल्यो रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड दीस नॉट बीइंग इश्यूड ऑन टायम. दुसरे म्युटेशन प्रोसेस जे स्टार्ट केल्ले आसा ते म्युटेशन प्रोसेसीस आर इन ट्यून विथ द रिक्वायरमेंट्स काय ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टेकन बाय द मामलेदार काय ना, ते पळोवपाची गजाल. रिव्ह्यूइंग द सिट्युएशन, खंय एडिशन जाय, खंय सपोर्ट जाय तांकां आनी खंय शॉर्टफॉल्स आसा. तिसरे देर बीन कंप्लेन्स ऑफ एजंट्स, बाकीचे इश्यूज कमिंग अप इन द ऑफिसीस. ज्यो सर्विसीस आमी ऑनलायन केल्ल्यो आसा तातूंत म्हाका दिसता इश्यूज ऑफ एजंट्स एंड एवरीथिंग गेट्स कट ऑफ. I would like to pass a message to our people that online services जो आम्ही इश्यू केल्या अंडर द ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ताजी मॅक्झिमम सेवा लोकांनी घेवची, जातून ताका सर्टिफिकेट घरा येता, ताका एजंट बी कोण जाय पडना. यू कॅन गेट दी सर्विसीस एट होम. एज रिगार्ड्स टू म्युटेशन, सर्टन थिंग्स वी नीड टू मेक सर्टन चेंजीस, बट मोस्ट ऑफ दीस ऑफिसीस आय हॅव सीन की रिकॉर्ड किपींग इज नॉट प्रॉपर. खंयच्या खंय फायली पडल्या, रिकॉर्ड सारके मेंटेन ना, ताजे खातीर म्हाका दिसता प्रॉपर रिकॉर्ड किपींग रूम with equipped with staff of record keeper, LDC कोण जाय त्या स्टाफाक, कित्याक रिकॉर्ड्स बिकम व्हेरी वायटल डॉक्युमेंट्स फॉर एनी पब्लीक हू वॉन्ट दीस थिंग्स. सद्या ही सगळी संकल्पना नवी बसपाक आमी जशें म्हणलां आसा 7 ते 9 दीस जायच. ताज्या खातीर वन वॉज टू अंडरस्टँड द इश्यूज. देर वे कंप्लेन्स कमिंग रिगार्डिंग डेप्युटी कलेक्टर ऑल्सो नॉट बीइंग दॅट दे हॅव टू रश आउट टू मारगांव ऑर वॉट एवर. ते मॉनिटर करून पळयलां. इंटरनल रिव्यू विल इमिजिएटली बी हेल्ड to ensure that smoothness of this delivery of services takes place. आयची विजीट मेनली आशिल्ली टू अंडरस्टँड एंड एन्श्युअर दॅट खंय त्रास आसा ते काडपाक आनी जबाबदारी लोकांनी सारकी गव्हर्मेंट स्टाफान घेवची, हीच इश्यू घेवन आयिल्ले आमी. पीपल विच आर इन गव्हर्मेंट आणि कुमुदात प्रॉपर्टीज, गव्हर्मेंट हॅज टू मेक अ स्टेटमेंट इन दॅट रिगार्ड. एज ऑफ नाव वी विल से वॉट एवर इज कमिंग अंडर रेग्युलरायझेशन दॅट नीड्स टू बी फर्स्ट रिव्ह्यू. ओवरऑल कितले आसूं शकता, गोवान तरी कितले आसूं शकता? रेग्युलरायझेशनाक जे आयल्या ते जवळ 3,800 सावथाचे आयल्यात आणि 3,200 का कितें नॉर्थाचे आयल्या एप्लिकेशन्स फॉर रेग्युलरायझेशन, वीच वील बी रिव्ह्यूड विथ अ टीम. जातून मे बी एक्स मामलेदार ऑर एक्स तलाटी सर्वे डिपार्टमेंटाचे अकाउंट्साचे घेवन, कित्याक ते सगळे फिजिकल सर्वेज जावन कॅल्क्युलेशन जावन वी नीड टू नो हाऊ मच द पर्सन हू वॉन्ट्स रेग्युलरायझेशन has to pay, and this regularization is only for people property in their own land. I mean house in their own property. Own property, not in government land. House in own property, तिथलेच regulation is the bill which is passed, and तेच फक्त follow करतात. Not in government land or public. Not in government and कुमुदात. ताजेर पयलीं गव्हर्मेंटाचो एक विचार जावपाक जाय, ते जाल्लें ना.